मोगाच्या बाबणीनो आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की देव आमचे कडेन पासियेंसान वो सोंसणीकायेन वागता. तर आमी एकामेका कडेन सोंसणीकायेन पासियेंसान वागूंक जाय. ह्या दिसांनी लोक आपआपली शेतां रोयता. जेन्ना ते भात पिरता रावतात आनी पळयतात आनी त्या वेळार पावस बरो आसा, खतूय घातलेलें आसलें म्हणल्यार दुसरें रानवटी तोंडूय वयर येवंक लागता. तर हें तोंड पळोवन रोखडेंच तो शेतकामती वचोन थिंगा नोंदणी करूंक सुरू करना. कित्याक तो जाणा भात तेणें आतांच पिरलेलें आसा, ताचेरूय तो प्रभाव जातलो आनी ताचे लागून तो ताका हात लायना. अशेंच कितें आमी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आयकलां. जेन्ना आमी तें आमच्या जिविताक लागू करता, आमकां जेजू उगडास कोत्ता की आमच्या जिवितान बरें बी तशेंच नेरूय आसा. जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारता तेन्ना आमच्या कुटुंबान बरेंपण आसा तशेंच खोटेपणूय आसा. जावं राग आसा, भोगसणूय आसा. जेन्ना आमी आमचे खासगी जिविताचेर नदर मारता तेन्ना आमी पळयता आमी त्याग सॅक्रिफीस करूंक तयार आसा, तशेंच आमी गोरवानूय भरोन दुसऱ्यांक सगळें वायट कोत्ता. तर आमचे भितर तशेंच संवसारानूय हें बरें बी तशेंच नेरूय आसा. आनी जेजू हो देव आमकां पयले वाचपान उगडास कोत्ता. तो सोंसणीकायेन पासियेंसान आपले पोचेक संदी दिता परत येवंक आपणाशी. तो देव आमकांय जण एकल्याक आयचे दिसा उगडास कोत्ता की आमचे भितर जेन्ना नेर आसा ते काडून उडोवंक परत येवंक ताचेशी. आनी जेन्ना तो आमकां संदी दिता, जेन्ना आमकां तो संदी दिता आमी कितें करूंक जाय ताचें सवें. तर आमी जेन्ना ही तिनूय वाचपां आमच्या जिविताक लागू करता तेन्ना देव आमकां पयले सुवातेर दुसरें सवें सोंसणीकायेन जिवंक वागूंक आमंत्रण दिता. कित्याक आमकां देव जरी तर पासियेंसान वो सोंसणीकायेन वागता जाल्यार आमी दुसरें सवें तांकांय एक संदी दिवन तांचें जिवीत बदलूंक आदार दिवंक जाय. दुसरे सुवातेर आमचे भितर जेन्ना नेर आनी तशेंच बरें बी आसा, आमचें जें नेर आसा जें वायट आसा तें आमी देवाच्या हातान भेटोवंक आमी मागूंक जाय. खास करून कुडनाटकाय जावं दुसऱ्यांक आमी त्रास कोत्ता, पिडापीड दिता, हें सगलें आमचें वायट आसा तें देवाच्या हातान भेटोवंक आयज तो आमकां उगडास कोत्ता. आनी शेकी जे परी दुसरे वाचपान सांगलें ते भाशेन तो आमकां बोरवाश्यान जिवंक आमंत्रण दिता. कित्याक खुबशे फावटी आमी नोकळो कितें करूंक वो कशें करूंक वो कितें मागणें करूंक आनी पवित्र आत्मा आमचे बरोबर वो आमचे पासत मागतलो. तर हेच बोरवाश्यान आमी आमच्या जिविताचें फुडलें पावल मारून जें कितें जावं आमचे भोंवतणी वायट आसा ताचेर निशेध मारून बरें करूंक आमकां आदार मेवल्या पुरो म्हूण मागुया.